मांद्रे मतदारसंघातल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण मंगळारा गोवा फॉरवर्डाचे शिष्टमंडळ तशेंच मांद्रेचे थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याची भेट घेतली। मांद्रेचे नळ सुक्यार पडल्यात, लोक आतां मागणी करून बेजारल्यात। टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण करतले म्हूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलां। 10 दिसां भितर उदकाची पुरवण नेमान जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाच्या शिष्टमंडळान दिल्या। सध्या पळोवपाक गेले जाल्यार मांद्रे मतदारसंघात उदकाची अशी टंचाई आसा की नळ कोरडे पडल्यात, त्याच बरोबर टाकयो कोरड्यो पडलेल्यो आसात। घरांनी उदकाची इतली समस्या की घरांत सादारण आमची थंयसरली जाणटी पिणटी आसा तेंचें जीवन जगणें एकदम कठीण जाल्लें आसा। आमी थंय स्थानीक लेवलीचेर थंयसर आमच्या पेडणे जें ऑफिस आसा पळय थंय आमचो एई बसता, जेई आसता, तेंचे कडेन आमी दर वेळाचेर आमचे थंयसरले स्थानीक लोक वचोन आपल्यो मागण्यो मागून थकले। सो आज आमी हांगासर हेड ऑफिसाक घेवन आमी आज आमच्यो ज्यो समस्या आसा तेंच्या फुड्यान मांडल्यात। जर हेका जर पाठपुरावो जर केलो डिपार्टमेंटान आनी त्या उदकाचो जर सोर्स जर निर्माण करून जर ते पावयले जाल्यार मांद्रेक पावोवन ते उदीक सादारण मोरजेचो एक सर्टन भाग आहा जो हेचेर हायटीचेर येता त्या भागाक म्हणजे न्यू वाडो बीन म्हणटा पळय त्या एका भागा मेरेन ते उदीक पावोवंक शकता असो उदकाचो सोर्स आसा। त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या मतदारसंघान 3 अशे गांव आसात ज्या गांवांत उदकाचो सांठो भरपूर आसा, ते आमी तेच्या नजरेक हाडून दिलां। म्हणजे बिरनोडे आसात, पार्श्यां आसात, इवन आमच्या आगरड्या सुद्दां आसात आनी ह्या सगळ्या गांवांनी आमचे कडेन एक स्टोरेज वॉटर टेबल टँक्स आसपाक जाय। आनी पायपां जी आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही 40 वर्सां पयलीं जी पायपलायन आसा तश्योच आसात पायप्स। आनी खरी गरज आसा थंय 30 mld उदकाची, 15 mld न्हू, कारण ते आतां ऑलरेडी आतां मोपा येयला, त्याच्या नंतर पूर्ण कोस्टल बेल्ट हो कमर्शियल जाल्लो आसा, हॉटेल प्रोजेक्ट्स बी दिले आनी ताका हे जुन्या टाकयो त्योच पयलीं 30 कनेक्शन आसलेले आतां 300 कनेक्शनां जाल्या। सो तेचेर केन्ना खंयच्या सरकारान आजून त्यो टाकयो बाबा तेची दुरुस्ती करपाक जायो, ह्यो केल्यान त्यो टाकयो काबार जाल्यो 40 वर्साच्यो टाकयो। तुम्ही डेडलायन बाकी दिला? आमी ताका 10 दिसाचो डेडलायन दिला। ताणें सांगलां पूण सद्या टायमींग आपूण एक टँकराच्या हितून आमी तुमच्या उदकाचें सद्या हें करता, कित्याक तो जादू जावं शकता अशें ताणें म्हटलां। पूण 10 दिसाचो आमी अल्टिमेटम दिला, पण ना जाल्यार मागीर आमी कशें आमी पयले फावट पणजे हेडक्वॉर्टर्सान येवन आमी हें डेलिगेशन घेवन आमी ताका मेमोरेंडम दिला। सो ना जाल्यार मागीर रस्त्यार देंवपा शिवाय दुसरो गत्यंतर आसतलो।